आता नो when I was being cautioned long back about 3-4 months back, तेन्ना आम्ही आमचो स्टेटमेंट तसो आसलो की यू कॅनॉट जस्ट कम विथ स्ट्रिकर एसओपीज. तेन्ना ट्युरिस्ट गोंयान खूब आसले आनी आमचे स्टेटाची इकॉनॉमी तेजेर चलता. इकॉनॉमी आनी हे बॅलन्स तेन्ना आमी केलें, पूण आयज करूंक जायना कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी सगळ्याक लॉकडावन आहा, ट्युरिस्ट येयना. सो आमी हिंगा स्ट्रिकर एसओपीज घालपाकूच जाय. वी हॅव टू कम फॉरवर्ड एंड सेव द लायफ. हे लोकल जे आता कोण बिचीर न्हांग बी वयताले पळय मे म्हयन्यात तांकां बी कितें ते अजुनूय काय ते खूब फुडें आहा. हे 10 दिसांचे आमी केला पयले. 10 दिसांनी कितें जाता तें पळोवया. सो तुमकां दिसता की गोंयान लॉकडावन जावपाक जाय? डिपेंडींग ऑन द सिट्युएशन ऑफ द विलेजीस, आमदारांनी आमच्या सरपंचांनी वॉर्ड मेंबरांनी लायक मायंडेड लोक NGO आहा तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. आयज डिमांड आमचे सगळे पंचायत मेंबर आसा तांकां फोन येयत आहा, आमकां एम्बुलन्स धाड, आमकां एम्बुलन्स धाड, वी वॉन्ट टू गो एंड चॅक, वी वॉन्ट टू टेक अ वॅक्सीन. वॅक्सिनेशन आनी चॅकिंग शूड नॉट बी एट द सेम प्लेस. त्या खातीर आमी फुटबॉल ग्रावंडार वॅक्सिनेशन स्टार्ट करतात, चॅकिंग ओन्ली एट प्रायमरी हेल्थ सेंटर. अशें दुसरे कडेन जावपाक जाय. एम्बुलन्स सर्वीस आमी रेडी करपाक जाय विथ ऑक्सिजन. प्रत्येक पंचायतींनी करपाक जाय. फॉर फंक्शन्स एंड वेडिंग्स रिसेप्शनां तर कॅन्सलूच करपाची गरज आहा. यू कॅन नॉट अलाव रिसेप्शन. थँक्यू.